जें कितें गोवा रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन जाता, जे आतां डिवेलपमेंट्स आहा ताका फायनॅलिटी आयल्या काय ना हें कळपाक म्हाका कसलोच म्हळ्यार म्हाका कसलोच चान्स मेळूंक शकना, कित्याक हांव तांचे बरोबर टचान ना. सो वॉट एवर दॅट इज हॅपनींग इन द रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी मे बी a developing story. Finality, what it will be, whether it is actually getting broken or what, or whether it is a prank, nobody knows at the moment. But one thing is sure, that the party that promised a revolution is unable to control an implosion. म्हळ्यार भितरल्यानूच जो भूकंप आयला तो हो पक्ष त्या पक्षाक हालयला. क्रांती आनी ते करूंक शकचे ना अशें लोकांक गोंयचे जनतेचे मनान आयलां. बाबा तुमी तुमचेंच जर घर जाग्यार उडोवंक शकना, तुमचेच भितर ज्यो वस्तू आसा त्यो फेसबुकाचे वयल्यान तुमची पार्टी जर चलता जाल्यार अशें जर एक पोजिशन जाता की गोंय चलोवपाक तुमच्या हातान दिलें जाल्यार तुमी तें सगळें गोंयचे 12 बिरेस्तार करतले अशें गोंयकारांक दिसूंक लागलां. पूण ह्या गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां की एक पक्षाक भितर जें कितें जालां ताजे खातीर रिजनलिजम म्हळ्यार क्षेत्रीय पार्टी ज्यो आहात तांच्यान त्यो आनी गोंयान सत्ता घेवंक शकच्यो ना, वो सत्ता मेळ्यार गोंय बरे भशेन चलोवंक शकचें ना अशें निश्कर्शाचेर पावनाकात. कित्याक राजकारण म्हणटा तें एक सिरियस धंदो. हांव धंदो म्हणटा कित्याक इंग्लीश भाशेन बिजनेस म्हणटा. इट्स सिरियस बिजनेस. इट इज नॉट समथींग दॅट यू कॅन रिएक्ट ऑन सोशल मिडिया. It cannot be something. Social media can be used as a medium to pass on a message to your voters. But social media cannot be by itself an means to an end. आणि सोशल मिडियाचेर तुवें म्हाका अशें म्हणलें, हांवें तुका अशें म्हणलें, ह्यो वस्तू जेन्ना भायर येवपाक लागता हें भुरगेपणां राजकारणांत एक्सपोज जाता. आनी भुरगेपणाक घेवन राजकारणान एक पर्यायी राजकारण आमी लोकां फुडें हाडूंक शकना. सो आमचोय पक्ष तांचे परस मातसो पोन्नो. आमच्याय पक्षान तरणाटे भुरगे आहा. आमच्याय पक्षान आमी म्हळ्यार ह्युमन्स, वी आर ऑल मनशाक सगळ्यांक फॉल्ट्स आसतात, इगो आसता, राग येता. हें आमकांय आहा. मे म्हयन्यान माय तापता म्हणटात तसो सगळ्यांच्या पक्षांनी आसूंक शकता. पूण यू हॅव टू हँडल दीस इंटरनली. एंड इफ यू कांट हँडल इट then it shows that you as an entity is not fit to be entrusted with the confidence and trust of a large section of voters. सो हांव सांगूंक सोदता तें अशें की म्हज्याय पक्षान अशें आसूंक शकता की तूं 10 सीट कित्याक घालता, 40 घाल. आमच्या भितर लोक आहात सांगपी. सगळीच वस्तू हांव सांगता त्यो सगळे एग्रीएबल आसा अशें ना. देर आर मेनी पीपल वेर आर डिसेंटींग वॉयसीस इन एवरी पार्टी. बट दोज डिसेंटींग वॉयसीस आर नॉट हर्ड बाय यू, द मिडिया, बिकॉज वी नो हाव टू हँडल इट. वी नो हाव टू क्रिएट अ कन्सेन्सस. वी नो हाव टू फायंड द मिडल पाथ. हें गरजेचें. आनी हें जेन्ना राजकारणान तूं करना तेन्ना तुजी इमॅच्युरिटी आनी देरफॉर अनसुटेबल टू गवर्न हें एक्सपोज जाता. आनी ताजे खातीर मागीर नॅशनल पार्टी येता आनी सांगतात पळय आमी इतले वर्सां सरकार चलयल्लो, वो आमकां इतले राज्यांनी आमचें प्रेजन्स आसा म्हणून आमीच ते चलोवंक शकता गोंय. तो नरेटीव मागीर सेट जाता. तो नरेटीव सेट जावपाची तशी गरज ना. आमच्यानूय गोंय चलोवं येता आनी क्लियर कट पॉलिसीज करून स्थानीक मनशाक प्राधान्य दिवपाच्यो पॉलिसीज आनी ईच एंड एवरी इशू म्हळ्यार कोळसो धर, जमीन धर, रिजनल प्लॅन धर,
इको सेन्सिटीव झोन्स धर, रानां धर, मागीर कितें प्रदूशण धर, वेस्ट मॅनेजमेंट धर, लॉ एंड ऑर्डर धर, ह्या सगळ्या इश्यूजांक सोल्युशनां आसा आनी ही सोल्युशनां हाडूं येता आनी बरी इकॉनॉमी चलोवंक जाता आनी गोंयकारांक एक बरो सरकार दिवंक जाता.